ते निळे निळेशे धुवरे पेल्यान दिसभर लागला थंयसर ध्यान. राधाबाई कशें आसा? आयज सकाळी फुडें मळबाचें आनी ह्या दर्या खोलायेचें ध्यान करपाक हांगासर जावं भेट तरी जाली. मुकेश बाब, तू सदांच बिजी मनीस. भेट जाली ती तुजी. हांव हांगाच रावता न्ही, दर्या देगे कुशीकच्या कॉलनीत. गॅलरीत बशिल्ले कडेन आज मळब आनी ही ल्हारां पळयतना बरी तंद्री लागली. निळे निळे सवणे एक ह्या बाकी बाबाच्या कवितेची याद जाली. निळे निळे सवणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. निळे निळे सवणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. सवणे गायत आयले तशें झाडां पेडांक लागले पिशें. सवणे गायत आयले तशें झाडां पेडांक लागले पिशें. कोमऱ्यो आंकऱ्यो फुटून म्हजे पोरसूं आयले चौरा. कोमऱ्यो आंकऱ्यो फुटून म्हजे पोरसूं आयले चौरा. निळे निळे सवणे एक. मुकेश बाब, निळसाण म्हणल्यार स्फूर्त, प्रेरणा, उमेद. आ हा 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 हा. कविता आयकून बरें दिसले. बाकी बाबाचे कविता वाचन आमकां तांच्या तोंडांतल्यान आयकुपाक मेळ्ळे हें आमचें भाग्य. मळब तिळपाचो छंद हो निर्मळ आनंद. तुका ही आवड पयलीं सावन? हय, हांव गॅलरीत बसून मळबाची रुपां रंग पळयत आसता, तोखेत आसता. आवडटा म्हाका ती निळाय, अनंतताय, विशालकाय. मागीर ती अनंतताय हाडटा म्हज्याच नमळाय. कोण आमी? कितले ल्हान आमी, पुसकुटा परस ल्हान. केदो मोर, केदो तवतव, केदो शिवशिवो. मळबा मुखार मळब मुखार आमी ह्या रेंवेच्या कणा परस ल्हान. हें शाणेपण मळब शिकयता. मुकेश बाब, मळबात धांवतात कुपा, वीज गडगड हांचो आपालिपा. एक एकदां कितें जाता? हांवें पळयला, अणभवला. पावसात आवय, हरशी शांत थंड आशिल्लें मळब राक्षसी कुपांनी भरता. काळी किट्ट कुपा. मागीर तट तटायच वीज कोसळटा, गडगड मारता, पावस घालून घेता आनी धरणी हादरता. मोड, वादळ, बोटी उदकांत बुडटात काय कितें असो आकांत येता. मळब रौद्र रूप घेता, घास घास करून ऊंच ऊंच उसळटात ल्हारां. म्हाका दिसता ती ल्हारां येतली घरा. मुकेश बाब, ही वादळां येतातूच कित्याक? राधाबाई, वादळां थांबूं नजो, बदलूं नजो. तातूंतल्यान तग मारपाची, तांकां फुडो करपाचो, तोंड दिवन सरळ मुखार वचपाचें. शी 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 शी. कोणे स्वप्नांत लेगीत चिंतून आशिल्ले हे कोरोनाचे संकट येत म्हणून. हेच पयलीं येदे व्हडले वादळ. पूण तुजे कडेन ही निवळसाण आसा, निळसाण आसा. निळसाण म्हळ्यार आशा, विश्वास. वादळ थंडावता. हो कठीण अणभव आमकां परिपक्व करता. बरो विचार दिलो तुवें. हांगा सूर्य उदेता तो सुंदर दिसता. सूर्य अस्ताक वता तोय वा सुंदर देखाव. तुज्या कवीक मनाक सैमचित्र फुलारो हाडटली. हय, लेखक, चित्रकार, सर्जक हांकां निळसाण खूब आवडटा. चित्रकार निरुपा नायक हिच्या कितल्याशाच चित्रांनी निळसाणेच्यो वा अप्रतिम सया दिसतात. राधाबाई, तूंय संवेदनशील अभिनेत्री म्हणून तुका ही निळसाण मानवता. मुकेश बाब, ओनू आमकां एक नवें ताल्लं नाटक बरोवन दिया. ओ सायबा, वेळ जाय त्या खातीर निवांत असो आनी विशयूय जाय. विशय ह्या मळबाक पळय, स्काय इज द लिमिट. पयर एक दीस कवी उल्हास पैरायकार हांगाच मेळ्ळो. हांगा बशिल्लो, मळब निरायतालो. अकस्मात ताका एक कविता सुचली.
कसली तुजे कडेन आसा? हांवें ताज्याच कडल्यान आयकली. आयका, हांव मळबाचें मन सोदतालो. ताणें ओगीच स्वर रुजयलो. वा 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 वा. फुडलें आयक न्ही. हांव मळबाचें मन सोदतालो. ताणें ओगीच स्वर रुजयलो. आतां नाद लागलो. स्वरांत मळब सोद सोद सोदपाचो. वा वा, खूबच सुंदर हा. याद जाली. मुकेश बाब, तें एक सोबीत गीत आसा पळय. तें निळे निळेशे धुवरे पेल्यान दिस बरें लागला थंयसर ध्यान. हांव आयलां तेन्ना तूं तें गीत गुणगुणटाले. कवी वामन सरदेसाय म्हणजेच अभिजीत हांणी तें गीत रचलां आनी पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांणी तें गायलां. निळी निळी धुवरी ती पळय वयर. निळसाण दिता पॉझिटिव्हिटी, उर्जा दिता पळय. धुवरे पेल्या दिसभर लागला थंयसर ध्यान. दिसभर लागला थंयसर ध्यान. दिसभर लागला थंयसर ध्यान. ते निळनिळशे धुवरे पेल्या दिसभर लागला थंयसर ध्यान.